दोडू. भुरगेपणान पप्पा कडल्यान गांवच्यो खबरी आयकतालो. गांवांतले सोबीत देखावे, तळी, मळे, शेतां शेणान सारिल्ली निवळ आंगणां, बैलगाडीन बसलेलो लजिस्त व्हंकलो, गांवांतली सादी मनशां आनी तांचे सरळ सादे जिवीत. हे मेल्ले शार, हे कुसलेले शार आतां सोडपाकूच जाय. हा बबुआ, कहा जावत हो? तुम्ही खंय वतले? म्हाका विचारतात? ना जाल्यार आनी कोण आसा? सगळे लोक तर हांगसून गेले. तुम्ही एकटेच आसात? तुम्ही शारातून आयल्या दिसता. हय. तुम्ही? हांव हांगचो स्टेशन मास्तर. तुम्ही? हांव मानव. मानव. तुम्ही खंय वतले? तुम्ही म्हणटा जाल्यार बैलगाडीची वेवस्था करूं. अशें दिसता की तुम्ही हांगा पयलेच फावट आयल्यात. हय, पयलेच फावट आयला. खंय वतले? अजून थारावंक ना. म्हाका दिसता तुम्ही हांगा खूब वर्सां. तुमकां भोंवतणच्या गांवांची नांवां खबर आसतली न्हय? हांगा भोंवतणी 1-2 गांवां आसात तर. घे म्हूण गांवां आसात का तरी? पहाडपूर, विराटपूर, बिराहई, कासनगर, चिराग बस्ती. चिराग बस्ती? म्हाका सांगात, चिराग बस्ती हांगसून कितके पयस आसा? कम से कम 10 मैल. बैलगाडयेत तुम्ही वचपाक शकता. पण 1 मैल आयल्यानूच तुमकां देवचें पडटलें. पूण 1 मैल आयल्यानूच म्हटल्यार? देवण्यार. आनी मागीर त्या उपरांत? व्हडयेन पलतडी वयचें पडटलें आनी त्यानंतर पांयांनी चलचें पडटलें. पूण कितलें पयस? थंयसून चड पयस ना. 1 मैल चलचें पडटलें. बरें तर. देव बरें करूं. नमस्कार. कितें जालें बुचकून? धनी, उदक हाडलें? हय, हे हाडले. धनिया न्हू. कितें? एक दादलो मनीस भायर उबो आसत. कोण तो मनीस? नांव सांगपाक शकना? खबर आसल्यार सांगतलो न्हय. तो भितर येता पळय, भितर येयलो. हे म्हजें नांव मानव. मानव? ह्या नांवाचो तर? हय, पूण हांव लागच्या न्ही ना. खूब पयशिल्ल्यान आयला. खंयसून? आनी वता खंय तर तूं? हांव कलकत्त्या सावन आयला. कलकत्त्या सावन? हांगा खंयच्या गांवांत वतलो? एकांचो चिराग बस्ती. चिराग बस्ती ह्याच गांवचें नांव. तूं वगी राव रे थंय. बरें धनिया न्हू. तुमी कोणागेर वता? म्हणजे राजा शेठच्या घरा वतले? राजा शेठ? ना, काय नक्की ना. म्हणजे खंय रावतले हें अजून ठरवना. थारावना? म्हणजे तुम्ही मूळ खंय रावपी तर? कलकत्त्याकूच. भुरगेपणांतल्यानूच थंय रावला. पूण म्हजो जल्म थंय जावंक ना. म्हजो बापूय दरभंगा जिल्ल्यांतल्या दुखरण गांवांत रावतालो. म्हजो जल्म. तांचें नांव कितें? सुखमय मल्लीक. अरेच्या, तुम्ही काय असता तर? म्हाका तें काय लागना. कित्याक? तुम्ही जातीपाती मानिनात? मानून कसलो फायदो? ही जात ती जात, अर्थ नासलेले वेगळे चार हे. बुचकून. कितें धनिया न्हू? म्हजो हुक्को हाड. अरे अरे गुडगुडी रे. हाडटा धनिया न्हू. तर तुम्ही कितें म्हणटाले? जात पात मानिना. वा, बरें. पूण म्हाका एक सांगात, अशें अचकीत दरभंगांतल्यान सहरसा जिल्ल्यांत कशें काय पावले? म्हाका जर कोणी विचारीत नाही चिराग बस्ती हांव कित्याक आयला, तर हांव इतलेंच सांगू शकता की स्टेशन मास्तराच्या तोंडांतल्यान
अशी कुशिकच्या गावाची नावं ऐकता ऐकता हे नाव आवडले, चिराग. म्हणजे दुसऱ्या खंयच्याय गावाचें नाव आवडलेलें जाल्यार तुमी थंय वचपाचे. एकांचो धन्यानो ही घ्या गुडगुडी. कितें खबर? म्हणजे नवें कितें? आपा आयज बुचवा स्टेशनार गेल्लो. थंयसून वर्तमानपत्र विकत घेवन आयला. आमी तेच वाचताले. कितें आयला तर वर्तमानपत्रांत? कसली खबर? तातूंत कांयच अर्थ ना. पूण एक महत्वाची खबर आसा. खंयची ती? कलकत्त्यात व्हडलें रवींद्र सरोवर आसा. थंय हालीं महानर्थ जालो. 4-5 दीस जाले. कितें सांगतलो? थंय एक व्हडली कार्यावळ आसली. खंय हजारांनी लोक थंय एकठांय जाल्ले. गुंड मावाल्यांनी लोकांक मार बडय करून तांचे पयशे, बायलांचे भांगर शिंगर सगळे भरायले. इतलेंच न्हय, कितल्याशाच बायलांची अब्रू. मानोबाब, तुम्ही कलकत्त्या सावन केन्ना भायर सरलेले? पळय, ही खबर खरी आसा? हे पळय जे सांगतात न्ही ताचे परस देमायच चालले, उणे न्हय. हांकां आमी वळखले नात. हे मानव मल्लीक, दरभंगा जिल्ल्यांतलो दुख्ख हरणपूर हांचो गांव. अच्छा. पूण जाणा जायत सावन ते कलकत्त्याकूच रावताले. अशें. हांगा खंय आयल्यात? कोणागेर? ह्या गावात तर काय असतं? कितें जालें? एक मनीस दुसऱ्या मनशाचेर वचपाक शकना? वचपाक शकता, पूण तुमी खंय वतले? अजून थारावना. तुमी सरकारी कामाक आयल्यात? ना, हांव खंयच नोकरी करना. चिराग बस्ती कित्याक आयल्यात? आनी खंय वचपाचें आसा? मानवल्या रागात रावतलो, ना जाल्यार. समजले. शारांत रावन रावन उबगले दिसता म्हणून गांव पळोवपाची इत्सा जाली. पूण हांगा पळोवपा सारकें कितें आसा? आनी खंयच्या व्हडल्या गांवांत कित्याक वचनात? हे पळयात, हांव फक्त गांव पळोवपाक येवना, तर तो समजून घेवपाक सोदता. हांगा रावन हांव. हाचो अर्थ तुमी ह्याच गांवांत घर बांदून रावतले? हय. पूण हांगा रावन कितें करतले? शेत तर करपाक शकनात. दुकानय चलचें ना. आणि बिझनेसूय. म्हणजे हांगचो माल थंय व्हरून बाजारांत विकून फायदो मेळोवंक शकचे ना. राजा शेट आसा न्हय, कितें रे? हें काम तो आनी दुसऱ्याक करपाक दिवचो ना. पूण हांव हें कांयच करचो ना. कित्याक? ही कामां करपाक म्हाका ती लायकी ना. हांव दोतोरकी पास जाला. तुम्ही तर दोतोर. हे खूब म्हणल्यार खूब बरें जालें. आमच्या ह्या गांवा खातीर. आमच्या लागींच्या गांवांतूय दोतोर ना. आनी दोतोर नासलो म्हणून कितें जालें? वैज आसा काय ना? ह्या दिसांनी खूब तरेची रोग पिडा आयल्यात. वैजांचे वखद तांचेर पारागत पडना. ते खातीर मातशें पयस हॉस्पिटल तर आसा. मातशें पयस? नारदा, अरे 10-12 कोसांचे वाटेक कमी काय कितें? हांगा तर सारको रस्तो पासून ना बेगीन वचून हॉस्पिटलांत पावपाक. बैला गाडी हळू शारांत पावता तेन्ना पिडेस्ताचो प्राण गेल्लो आसता. बरें, एक गजाल विचारूं? विचारात. ज्या गांवांत तुमी दोतोरकी करपाचें येवजिलें, खंयचो तो गांव? दुख्ख हरणपूर. म्हणजे तुमी तुमच्या गांवांत कित्याक गेले नात? हे पळयात, जेन्ना थंयसून म्हजो पापा कलकत्त्याक आयल्लो न्ही, तेन्ना हांव सामको धाकटो आशिल्लो. म्हजी आवय सर्गवासी जाल्ली. गांवांत बापायची हालत सामकी वायट जाल्ली. जें कितें आशिल्लें तें आवयच्या वखदाकूच सोंपिल्लें. उपासमार जावपाक लागली म्हूण ते शारांत गेले आनी ल्हानशी नोकरी केली. तांची इत्सा आसली की हांव सामको दोतोर जावचो म्हणून. हांव दोतोर जालोय. म्हाका दुख्ख हरणपुरान कोण वळखना आनी थंय रावपाक म्हाका जागाय ना. आता म्हज्या खातीर दुख्ख हरणपूर कशें, तशीच ही चिराग बस्ती. हांगा रावपाक शकलो ना जाल्यार हांव आनी खंय? ना अशें कित्याक? आमी गिरेस्त मनशां नासत, तरी लेगीत आतिथ्य करपाक आमी फाटीं रावचे ना.
पूण आपा हे 2 दिसा खातीर सोयरे म्हणून येऊ ना. प्रत्यक्षात ते पुराय जीवितभरा खातीर. हय हय, जिवीत ही खूप व्हड गोष्ट. आता पहिली हांची रात सारपाची व्यवस्था करूया. अरे बुचकून बाब. धन्यानो असा हांगा सांगा. तुम्ही तांची व्यवस्था करात. चलत रे. बरे आपा बरे. इतली गरजेची खबर मिळून लेगीत नारद कितें बसून रावतलो. नारद कोण? तोच जाणे तुम्ही आपल्या गावात नाव वचपाचे कारण विचारले पळय तो. नावान नारद आणि कामानूय बी नारद. ते आसूं बुचकून. धन्यानो हे पळय, तू आंगणात वच आणि तिका सांग आयज आनीक एका मनशा खातीर जेवण रान म्हण. बरे धन्यानो. मारीच दादा, आता या गावातसून तुझी बिटकी उखडची पडटली, समजले? कित्याक अशें कितें जालें नारद? तुझे वखद आता कोण घेतलो? कित्याक रे? गावातले लोक आता प्रवीण आपागेर वतले. पळयतलोस तू. थंय कोण दोतोर आसा? नासलो पण आत्ता आयला. कोण दोतोर? तुका काय खबर ना? काल सांज वेळा आम्ही थंयच गेल्ले. कोण तरी अनोळखी मनीस बशिल्लो. त्या जाणट्या कुड्ड्याक हांवें विचारलें. उलयता उलयतना कळ्ळें की तो शारासून आयला म्हणून. आता ह्याच गावात रावतलो खंय. हांगाच रावन तो दोतोरकी करतलो. दोतोरकी करतलो हांगा रावन 2-3 दिसा भितर पळून वतलो. पळयात. म्हाकाय तशेंच दिसतालें. शारांतलो मनीस ह्या खेडवळ गावात कसो रमतलो. हांगा ताका सिनेमा मेळचो ना, ना ताका आनीक कितें जे. आनी जर तो गेलो ना जाल्यार तेन्ना कितें? तेन्ना कितें जातलें? कशें जावं ताची वेवस्था करचीच पडटली. प्रवीण बाब, आज 4 दीस जाले हांवें ह्या गावान पांय दवरल्यार, पूण अजुनूय एकूय पिळेस उपचाराक येवंक ना. तुम्ही एक विचित्र मनीस. हा, अशें कित्याक म्हणटा तुमी? लोकांक रोगपिडा जावची न्हय अशीच तर तुमची इत्सा आसा. हय, म्हाका तशें दिसता. पूण हांवें तशें मागलें, हांवें तशी इच्छा बाळगिली म्हूण तशें थोडेच जाता. गांवच्या लोकांच्या खावपा पिवपाच्या मदीं कांयच ताळ मेळना. कोणाचेंच घर वेवस्थीत आनी नितळ निवळ ना. लोकांक रोग हो जातलोच. ताचे शिवाय म्हातारो जाल्या बरोबर मनशाक दुबळो पळोवन रोगाचे जंतू घुरी घालतात. ह्या संवसारांत रोग आनी रोग्यांचो अंत केन्नाच जावचो ना अशेंच न्हय? हाचोच अर्थ. जंय जंय मनुष्य प्राणी आसा थंय थंय दोतोरांची गरज ही आसतलीच. अरे बाबा, ह्या खातीर तुमकां अजाप जाता. अजून कोणूच कित्याक आयलो ना म्हण. ताचे परस चड चिंता, वायट चिंता म्हणू येता. अशे आनी कितले दीस म्हजो भार हांव तुमचेर घालतलो. तुम्ही आनी हे कितें म्हणटा? तुम्ही आमचे सोयरे, तातूंतल्यान दोतोर. तुम्ही सगळ्या संवसाराची सेवा करपाचें व्रत घेतलां आनी तुमची सेवा करपाक आमी शकनात इतले आमी सामकेच नीच काय कितें? हे पळय म्हाका अशें म्हणपाचें नासलें. हांव ह्याच गांवांत म्हजें जिवीत जगपाक आयला. हे पळय मानवबाब, आयज म्हजो पूत आसलेलो जाल्यार तुमची बरी काळजी घेवपाचो. हांव कुड्डो. म्हज्या दोळ्यांनी कांयच दिसना. ह्या खातीर कांय गजाली उरतात मानवबाब. हे तुमी कितें उलयतात? फाटले भशेन आयज आमचे वैभव आसले तर तुमी एकांचे ना ना अशें उलोवंक नाका. म्हाका समजून घेयात.
माझ्या उलोवपाचो अर्थ असो नासलो. हा सांगात, परत सांगात. पूण अर्थीक नदरेन म्हाका नदर ना, म्हाका दिसना हे खातीर मानवबाब, हेच खातीर. बरें बरें बरें, हांव तुमच्याच घरान रावतलो. वा, आयज म्हाका दिसपाक लागला म्हजो शेणलेलो पूत म्हाका परत मेळ्ळो, दुसऱ्या नांवान, दुसऱ्या नात्यान. पूण दोतोर, हांव तुमचे वाटेन आडखळ जावचो ना. आयज ना जाल्यार फाल्यां तुमचें नांव जातलेंच जातलें. तुमकां जैत हें मेळटलेंच मेळटलें. शेजारच्या 10-12 गांवांतले लोक उपचार करून घेवपाक खात्रेन येतले तुमचे कडेन. त्या वेळार तुमकां व्हडले आनी बरे जागेची गरज लागूं येता. त्या वेळार हांव तुमकां आडावचो ना. ना ना, हांव नावाक, यशाक आनी पयशा खातीर हांगा येवना. हांव फक्त मनशां मदीं मनशां सारको जगपाक सोदता. हे पळयात, हांव तुमकां केन्नाच विसरचो ना, केन्नाच ना. तुम्ही म्हाका आश्रय दिलो हें तुमचें वाडपण, आनी तुमकां कसलोच त्रास जावचो ना हें पळप हें म्हजें कर्तव्य. आपा, कोण पांया पडटा आपा. कोण? राजा. बरें जा. चलना कशें तुजें? तुमच्या आशिर्वादान सगळें बरें चल्लां. हे दोतोर काय कितें? ह्या आनी तुका केन्ना कळ्ळें तर? काल बाजारान नारद मिश्रान सांगलें, परत आयज वैजान सांगलें. तो म्हज्या आवयक पळोवंक येता न्हय, ताची ती झाडां पाल्याची वखदां बरी चलना सद्या. हें पळयात, झाडां पाल्याक उणाक लेखूं नाकात. अरविल्ली वखदां झाडां पालांतल्यानूच सुरू जातात. अशें जाला जातलें. हांव तर एक वेपारी, म्हाका हाची म्हायती ना. हांव मोडटा तातूंत कितें फायदो आसा काय ना तें हांव पळयतां. इतले दीस म्हज्या आवयक वखद विरसत करता, पूण कसलोच गूण पडलेलो म्हाका कळूंक ना. आतां आनी कसली चिंता तुमकां? दोतोर आयला आमच्या गांवांत, ताकाच दाखय. हय, हांवूय तसोच विचार करून हांगा आयला. म्हाका सांगात, तुमच्या आवयक जाला कितें? ते तुमीच पळोवन सांगात, आमकां कितें समजता. तुमी एक काम कित्याक करिनात? कसलें काम? हांगा रावपाक तुमकां त्रासाचें जावं येता. तुमी म्हजे कडेन कित्याक रावंक येनात? म्हणजे म्हजें घर व्हडलें आनी चिऱ्याचें आसा. ते रस्त्याक तेंकूनच आसा. म्हज्या घरांत खूब कुडी रित्योच आसात. आनी तुमची इच्छा आसल्यार थंयच रावपाची वेवस्था करून एक डिस्पेन्सरी बी. पूण तशें न्ही, पूण म्हाका हांगा कसलीच आडखळ ना. पूण म्हजे कडेन चड आराम. पळयात, म्हाका आरामान रावपाची संवय ना. हांवें निश्चय केला, हांव हांगाच रावतलों. दोतोर, गांवांतल्या लोकांची सेवा करतले जाल्यार तांची सेवा बरी जावंक जाय. म्हजे कडेन फकत म्हजी आवय आसा, आनी ती सदांच बरी आसना. सदांच हें ना जाल्यार तें दुखणें. तशें नोकर चाकर कमी नात, तरी लेगीत हांगाचे भशेन. तुमचे कडेन इतलो पयसो आडको, संपत्ती आसा, आनी तुमी अजुनूय लग्न जावना? 10 वर्सां पयलीं म्हजी घरकान्न हो संवसार सोडून गेली. आमी सगळ्यांनी हाका कितलो समजायलो, पूण छे, तयारूच जालो ना. नाजाल्यार ह्या राजा शेटीक परत. कितें सांगू आपा, तिका हांव विसरुना रे. मानोबाब, हांवें असो विचार केल्लो, ती गेल्या उपरांत तिचे भाशेन आनी कोणूय मेळ्यार. मेळ्ळी ना? मेळटा ना कित्याक? पूण मेळटा ती हयकार दिना, आनी हयकार दिता ती तिचे सारकीच आसा अशी ना. तरी लेगीत हांव सोदीत आसा. जालें तें जालें. सांगात, म्हज्या आवयक उपचार करपाक तुमी तयार आसात काय ना? तुमी अशें कित्याक विचारतात? अवश्य करतलो म्हणून तर. बरें जालें, समजलें. त्या वैजा कडल्यान कांयच जावचें ना. तशें जाल्यार तुमी आयज सावन उपचाराक आरंभ करात. बरें बरें, हांव आयज तुमचे कडेन येता. तुमी फीची काळजी करूं नाकात. तुमी सांगता ती. हांव कितें सांगतलो? तुमकां फावता ती तुमी दियात. जाणा, हांव एक वेपारी. बऱ्या वस्तूक पयशे मोडपाक हांव फाटीं फुडें येना. बरें तर वता हांव. सांजचो एका नोकराक धाडटा, तो तुमकां व्हरतलो. बरें.
मालकीणबाय हांव खरेंच सांगता, आयज 2 दीस जाले ते राजा शेट्टीच्या घरा कडेन लेगीत वचूंक ना. राजा शेट्टीच्या आवयची हालत बाबत आसा म्हणून आयकलां. कोणी सांगला? ती काल म्हणटाली खंय. खूब दीस जाले सुनबाय लेगीत येवंक ना. हे खातीर बुचकून आं आयच्या पुरते पीक आसा, गंव धुवून हाडा. बरें, हांव बेगीनूच वयता. दारान पळया, ती येता. कोण? ती ननकू मिस्त्राची घरकान कौशल्या. बरें बरें, तुम्ही चलात. बरें. सुनबाय, आगो सुनबाय, दुयेंत आसा म्हणून आयकल्लें. खबर घेवपाक आयला हांव तुजी. येयात येयात. कौशल्या भाभी बसात. कपडे शिवताली करुणा तूं? हे हे ना, फकत रफू करताली. हा, म्हाका सांग, तुझ्या मावाच्या दुयेंसाचेर कितें उपचार बी चल्ल्या मुगो? काल वैजाक विचारलेले, ते काळे तोंड करून गेले. ते म्हणटाले म्हाका कितें खबर. पळय, ताणी एक फावट तरी खबर घेवंक जाय न्हय. ते वखद दिना म्हूण कितें जालें? हे हे, आयज मातशें बरें आसा. तांकां कितें जाल्लें? दोतोर कितें म्हणटात? ते सांगताले खरो रोग तांचे जाणटेपण. जाणटेपण म्हणून रोग आसता खंय? म्हाका सांग, तांकां जाता तरी कितें? छातयेंत कफ भरला, 2 दीस जाले ताप येता. आनी खाण जेवण बी? आपाक तुमी वळखता न्हय? हय. तांकां संवयच जाल्या. ताप येतकच पेज पाणी कांयच घेनात ते. हय, ते पयलीं सावन अशेंच करतात. पूण हे खेप तशें जावना. अशें कित्याक? बुचकून म्हणटालो दोतोरान बळया खावपा जेवपाक लायलें. तांणी दोतोराचें आयकलें. आयकलां, ते तांकां आपल्या पुता समान मानता म्हूण. कोणें कितें म्हणू आं, ते बरे दोतोर खंय. आमच्या वाड्या वयल्या कुमाराच्या बायलेक ताणें 3 इंजेक्शनांनी बरी केली. तिच्या पांयाचे बावडेचे तळवे वैजाकडे येवन वचूनच झोल्ले. आगो, आज जेवणाक कितें रांदलां तर गो? आनी कितें रांदतली? कोकण दुदयाची भाजी आनी रोटी. दोतोराक हें बरें लागता? ते शारान रावपी आनी आमी आपली हे गांवान रावपी. बरें लागू वा ना लागू, हांव कितें करतली? गांवांत रावपाक आयल्यार तेन्ना अशे तरेचें जेवण मेळटलें. आगो, आतां तर ते जोडटात. पयशे बीन कांय दिना. 1000-2000 थोडेच जोडटात. 1000 नासत, 100-200 जोडटलेच. जे जोडटा ताजो व्हडलो भाग फुकटात सोडटात. कोणाक फुकटात उपचार करतात? गरिबा कडल्यान पयशे घेनात, वयल्यान वखदांय फुकट दितात. आमचो गोरवा राखणो म्हणटालो, ताजे धुवेक दोतोर बाबान रोकडीच बरी केली म्हण. अशें मंत्र मारिल्ल्या भशेन. म्हाका समजता तशेंच ताणें सांगलें गो. त्या गोरवा राखण्याकडे खंयचे पयशे वखदाचेर खर्च करपाक? हे सगळें केल्या उपरांत पयशे कशे उरतले? आयज पयशा वगर वखद मेळटा तर ते समजतले तशेंच दिवपाचो नेम आसा म्हूण. हय, ते आसूं. कौशल्या काकी, तुजी कुसुमी कशी आसा? तिजें लग्न कशें धूमधडाक्यान केल्लें ते तुमी तर पळयलांच. हय हय. आनी आतां पळय, 2 वर्सां भितर विधवा जावन परत आयला बाबडे. अरे, घरातलें काम करता पूण परत परत उदास जाता. एक धूव आसा, तिचे फुडें कितें जातलें हाचो विचार करता आसतलें बाबडे. तुमच्या सुनेचे आनी तिचे पट्टा मू? आगो, कशें पडटलें? सुनेचें सोड. हाका विचारलें, थंयच कित्याक रावलें ना? हांगा वनयेची वावराडी जावन रावच्या परस थंयच रावल्यार बरें आसलेलें न्हय? ताज्या घोवाचो चुलत भाव आसलो. ताजी चलणूक बरी नासली. अशें? हांवें म्हटलें, तुजी वागणूक बरी आसा जाल्यार तुजें कोण कित्याक वायट करतलो? सारकें. आतां हेंच पळय, तुमी ज्या दोतोराक हांगा दवरला ताजे विशीं शेजारी पाजारी कितें उलयनात? जेन्ना कोणूय म्हाका कितें सांगपाक येता तेन्ना तर हांव सांगता. करुणाक तुमी वळखनात. एकांची दोतोराची चाल चलणूक वायट आसत पूण करुणाचें कांयच जावचें ना. दोतोर आयलो दिसता. बरें तर हांव येता. परत परत आनी केन्नाय येता. कितें जालां तिका? म्हाका दिसता तिणें कितें अगड पगड खाल्ला म्हणून अशें जाला जातलें. 2-3दा वखदां घेवतकच जातलें बरें. पूण म्हाका तशें दिसना. म्हज्या मतान 3-4 दीस वचूं दी. 3-4 दिसांनी तोंडाचेर दाग उदेल्यार तुमकांच न्हय तर गांवच्या सगळ्या लोकांक दिश्टी पडटले. अरे,
कितें जाला म्हणून लोकांनी विचारलं कितें करूया? विचारल्यार विचारू तातूर कितें आसा? शे 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 तुका कळना तें. वैजा तूं सांग पळोवया. नारदाक काय खबर ना तर ताका कळटलें कशें? तूं सांग पळोवया. हातून लिपोवपाचें कितें आसा? फकत तोच रोग असलेलो जाल्यार सोड असलें, पूण कुस्मी आवय जावपाची आसा. आ अरे कुस्मीक? ओगी राव चुप. जे आयकलां ते सत्य आसा. अरे पूण पूण ते वाऱ्यार घालपाचें ना. पूण अरे ताका हय रे नारद, हाच्यापूस म्हणपाचें. कुस्मीच्या आवयक हें खबर आसा? अरे तिका हे खबर असलेले तर ती गांवार भोवत पेरगांव घालीत सगळ्यांक सांगपाची. अरे पूण ह्या दिसांनी आवय धू उलयनात ते खबर ना अशें दिसता तुका. अरे तुमी तांकां पळोवपाक गेल्ले? ताका पळोवपाक तुमकां कोणें सांगिल्लें? हांवें तिच्या तोंडार जेन्ना दाग पळयले तेन्ना हें कितें काय म्हणून विचारलें. मागीर तिणें सांगलें खबर ना पूण खूब दुखता. अरे हांवें सांगलें वैजाक दाखय म्हूण. म्हणपाक लागली कितें? वखद करपाक पयशे खंय हाडूं? त्या खातीर हांवें वैजाक आफयलो. आतां पळयता जाल्यार एक रोग न्हय म्हणजे दोन दोन. अरे आतां कितें करतले? कितें तरी करपाकूच जाय. फामाद जाल्यार आमचे गांव आनी आमचें नांव सगळें घाण जातलें आनी लोक आमची फकाणां करतले. म्हजी फकाणां कित्याक करतले? निमणी ती आमच्याच गांवची चली न्हय रे. आतां आमी कितें करूं शकतले? हॉस्पिटलान व्हरून ना 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 हें कशें जातलें? थंय विचारतालेच भुरग्याचो बापूय कोण काय म्हूण. अरे मागीर बापायचे सये बगर ते लोक एबॉर्शन करपाक तयार जातले. आतां मागीर वेवस्था जाता. तुम्ही कितें समजता? अरे हांव ओगी रावला म्हणून. राजा शेठ, मानव बाब ह्या येत. वैज म्हणटात तिका तशें खास काय जावंक ना तेन्ना हांव तुमचे कडेन सहमत ना. जाला तो कातीचो एक रोगच आसा. कातीचोच रोग जाला कारण सगळे दाग कातीचेरूच आसा. पूण वैजबाब अशें समजलें. वैजाक चिकित्सा शास्त्राचें बरें गिन्यान ना अशेंच न्हय? उलोवपाचो भलतो अर्थ काडपाक तुमचो हात कोण धरपाक शकना वैजबाब. 6 म्हयन्या सावन तर हांव हेंच पळयतां. हें अशें कितें? तुमी दोगूय जाण. वैजा तूं ओगी राव पळोवया मातसो. हय ते कितें सांगतात ते तरी पयलीं आयक मरे. हे पळयात, कुस्मिता एक भुरगें जावपाचें आसा. म्हाका दिसता हांव सांगता ते नवी गजाल न्हय. तुमच्या बोधशक्तीची परीक्षा घेवप म्हजें काम न्हय. तिका भिरांकूळ रोग जाला. भिरांकूळ रोग म्हणजे यौन रोग, बीडी, रेनरल डिसीज. अरे अजापाचेच हे. अरे पूण हो रोग कुस्मीक कसो जातलो? हय 3 वर्सां जाली ती गांव सोडून खंयच वचूंक ना. हय हाचो अर्थ सोपो आसा. गांवांतल्या कोणाचे तरी तिचे कडेन संबंध आसतले पूण आनी ताणें तिका ही भेट दिल्या. कायद्या भायले भुरगे आनी यौन रोग. हो कोण तर? हे सोदचेच पडटले. पूण हें सोदप म्हणजे तशें काय व्हडलें काम न्हय आनी कठीणूय काम न्हय. गांवांत जांकां हो रोग आसा तातलो कोण तरी. पूण कोणाक हो रोग आसा? तुमी वैज आसात आनी ह्या गांवचेय बी. ह्या खातीर तरी हे पळयात, ह्या गांवच्याक सोडूच आशी कुशीच्या कोणाक हो रोग? पूण हांव जाणा. जावं ते आतां ताची कितें गरज? आतां आमकां ते कळून आमी कितें करतले? पूण पयलीं दोतर तुमी म्हज्या आवयक पळयात. दोतर काल सावन ती सामकी बरी ना. काल तुमी आनी खंय तरी भायर गेल्ले खंय न्हय? हे खातीर दोतर पयलीं तुमी आवयक पळयात. बरें नारद, तूं आनी वैज एक काम करात. कितें? तुमी आतां वचात. तो मेरेन दोतर म्हजे आवयक तपासतले. पूण हय हांव हाचे कडेन उलयतां. हाचेर कितें करपाचें तें आमी विचार करतात. न्ही हांव कितें म्हणटालो न्हू मागीर हांव तुमकां सगळें सांगता. बरें आसा बरें. आमकां कितें? चलया. हय दोतोर तो हांव म्हूण तुमी वळखले? राजा शेठ, हांवें तुमकां खूब पयलीं पासून वळखला. हांव जाणा असलो की फक्त सोरोपूच आपली कात सोडटा. आतां पळयता मनुष्य लेगीत शाबूराव सोरोप चापताय बी.
तुम्ही म्हाका धमकायता? दोतोर राजा शेठ, तुमची प्रतिष्ठा हांव एका खिणान भायर भितर करपाक शकता. आयज जर सगळ्या लोकांक कळ्ळें राजा शेठ आपल्या यौन रोगा खातीर दर म्हयन्याक हजारांनी रुपया खर्च करतात आणि आपल्या आवयचे उपचार एक निमित्त म्हूण, तर तुमचे मोठेपण खंय उरतले? तुम्ही विसरू नकात, 10 गावचे लोक तुमका वळखतात ते फक्त म्हाका लागून. हांवें जर तुमका उपचार करपाक संद दिवंक नासली तर तुम्ही आयज मानान हांगाच रावतलो आशिल्लो. म्हजो मान, म्हजी प्रतिष्ठा, म्हजें काम आसा. तुमची कृपा न्हय. अशें असलें तर त्या वेळार म्हजी कृपा कित्याक घेतली? त्या वेळार तुमचे निती ज्ञान खंय असलें? एकांचे तुमकां याद ना आसतलें. त्या वेळार तुमी कितें म्हटलेलें? तुमी म्हटलेले तो रोग तुमकां शारांतल्या कोठेर मेळयल्लो आनी तुमी सांगिल्लें आतां तुमी थंय वचनात म्हूण. त्या तुमी कुडीची भूक भागोवपा खातीर केल्ले काम वासनेन तुमी इतले क्षुद्र जाल्यात. तुम्ही एका असहाय विधवेच्या जिविताकडे राखीचे खेळ मांडला. तुम्ही चरित्रवान न्हय हे हांव जाणासलो, पूण तुम्ही इतले सकल पडल्यात, तुम्ही इतले पतीत आसात म्हणून म्हाका खबरच नाशिल्ली. दोतोर बाब, तुमकां अशें सोंपेपणान वचपाक मेळचें ना. हाचो अर्थ असो, कुस्मीची कितें ना जाल्यार कितें वेवस्था तुमकां करचीच पडटली. केन्नाच ना. वैजा कडल्यान करून घेवपाची जाल्यार करात. वैजा कडल्यान हे सगळे काम जातले? ज्याचे जे काम आसा ते ताणेच करचें. तुमकां फकत तुज्या पोटांतल्या भुरग्याक आनी ह्या साधारण कामांक तुमकां जाय ते मेळटले. पळयात, तुम्ही म्हाका लोभ दाखयतात. तुम्ही तुमचे पयशे तुमचे कडेनच दवरात. हांव चल्लो. दोतोर साहेब, रावात. राजा शेठीन आयज मेरेन ना केन्नाच आयकूंक ना, आनी जो ना म्हणटा ताचे तोंड हांव कायमचे बंद करता. म्हाका धमकी दिवन तुम्ही काम करून घेतले. लक्षात दवरात, तुम्ही म्हज्या एका केसाक लेगीत हात लावंक शकचे नात. शेजारचे लोक तुमकां सोडटले काय कितें? हे, तुका लोकांचे चड विश्वास आसा? मानव, तू तुझ्या आदर्शाक आणि धारणाक महिना न्हयन बुडय. विचार करपाक तुका हांव 7 दिसांची, फक्त 7 दिसांची मुदत दिता. कळ्ळें? हांव आनी विचार करिना. तुम्ही तुमच्या मनात येता ते करात, जाय ते करात. बरे, आता पळय राजा शेठीची करामत. पळोवयाच आता तुका कोण वाचयता तो. आयज बरोच वगत जालो. कितें जालें हो? दुयेंतीक तपासता वेळाचे भानूच उरले ना. तुम्ही म्हजे खातीर आता तुम्ही भायले थोडेच, घरातल्या लोकां खातीर त्रास म्हणून जाता. थोडी भाजी वाडू? नाका नाका, म्हाका कांयच नाका. तुम्ही घेना जाल्यार हांव वाडिना. तुम्ही सोयरे काय कितें तुमकां बळी हांव वाडपाक? हांव दाळ भाजी घेवन येता. कितें जाला? म्हाकाचे सुबेज वागतात. कित्याक? चड रांदला काय कितें? हय, खऱ्यांनीच चड रांदला. 3 दीस जाले अशें जाता. बुचकून कितें? म्हाका कित्याक तापयता? हांव फट उलयता काय कितें? कितें जालां? काय ना. बुचकून तांकां आनीक एक चपाती दी. नाका, म्हाका आनी चपाती नाका. पूण कितें घडलां बुचकून? आयज 3 दीस साकून दाळ आनी भाजयेचो इबाड जाता. इबाड? कित्याक इबाड जाता? तुम्ही धन्यांक वळखता. दुयेंसा उपरांत तांणी खाणे पिणे तांचे उणें जाला. आनी सुनबाय तर बुचकून आयज 3-4 दीस जाले सुनबाय कांयच खायना, कांयच जेवना. खायना जेवना म्हणजे? ती म्हणटा भूक लागना. हे कशें जातलें? भूक लागना आनी 3 दिसां? हांवें सांगलें दोतोर बाब आसा, तांकां सांगा. कितें? म्हाका कितें जालां म्हणून हांव तांकां सांगू? कितें जालां गो बाय? कितें जालें? काय ना, अशी आयली मातशी. मातशें पळया. अरे बाबा, म्हाका तर खूब ताप आसा. बुचकून खाट हांगाच हाड. आत्ता हाडटा. हे पळयात,
म्हाका कांयच जावना. तुम्ही ओगी रावात. तुमकां कितें जालां तें पळोवपाचें काम म्हाजें. ताप बरोच आसा. कितले दीस जाले हो ताप येता? 3-4 दीस जाले असो ताप येता. पयलीं अशें जायनासलें. पयलीं कितें जातालें? पयलीं तशें कांय ना. केन्ना केन्ना घुंवळ येताली आनी मागीर कांय वखत हा सांगात. हे तुमी आयज मेरेन लिपून दवरले. बुचकून साहेब. भायर वचून धनिया घेवन यो. बरें साहेब. तांणी हांगा स्वता येवन पळोवनी. बरें बरें साहेब. नाका न्हय. आपाक आनी कित्याक? अशें हांवूय सामको बुद्धू. ह्याच कारणान ह्या देशांतल्या बायलांचे हे हाल जातात. आपल्याक कितें त्रास जाता त्याचे विशीं मावाक सांगचे ना जाल्यार नोकराक लेगीत सांगची नात. आनी हांव तर सामकोच भायलो, वाटे वयलो वाटसरू. म्हाका कोण कित्याक सांगतलो? हे पळयात, आमी तुमचे पयलीं साकून उपकारी आसात. ना थांबता कश्ट करून आपाचें दुयेंस काडलें ना तुमी. हे खातीर ह्या सेवेचें रीण फारीक करपाक तूं तुजो जीव दिवपाक तयार आसा. जाणा जा, तुवें कोणाक कांयच सांगू ना ही मोठी चूक केल्या तुवें. त्याच कारणान तुमच्या जिवाक धोको आसा. मडे कितें म्हणल्यार भियेतलें. हांव मरपाक तयार आसा. आमी तुमकां मरपाक कित्याक दितले? सुनबा, आमी तुमकां कशें मरपाक दितले सुनबा? आयज 7 दीस जाले, पूण वखद आनी इंजेक्शन हाडपाक हॉस्पिटलाच्या मनशांक सांगलेले ते अजून येवना. आपा हांगाचें हॉस्पिटल ह्या लोकांक काम करपाची मात्तूय इत्सा ना. तरी 4 दिसांनी रक्ताचो रिपोर्ट दिलो हेच व्हडलें म्हणपाचें. ब्लड रिपोर्टान कितें आसा? रिपोर्टाचो म्हाका मातसो दुबाव येता. हा ना ना, हे जावंक शकना. हे असंभव. कितें? तशें जाल्यार आतां कितें करपाचें? हांवें व्हडल्या हॉस्पिटलान रगत तपासणीक धाडला. आयज फाल्यां थंयसून रिपोर्ट येतलोच आनी त्या उपरांतूच हाचेर उपचार सारके तरेन जातले. पूण हे उपाय करूंक सुनबाय व्हडल्या हॉस्पिटलान वचपाक तयार आसा? हे विशयी तिकाच विचारात. ती ज्या दिसा घोळ येवन पडली त्या दिसा तुमी आसले म्हणून बरें जालें. नाजाल्यार धनिया न्हू, आतां या न्हय. राजा शेठ, तुम्ही कित्याक आयल्यात? तुमचे कडेन एक काम आसा. म्हजे कडेन आनी कितें काम? सामकें सादारण काम आसा. तुमकां फक्त 2-3 वळी बरोवचे पडटले, इतलेच. बरोवचें पडटलें? कितें बरोवचें पडटलें? तुम्ही पेपर पेन तरी हाडात. हांव सांगता सगळें. तुम्ही म्हजे कडल्यान कितें बरोवन घेवन सोदतात तें पयलीं सांगात. बरें आसा. एक चली, ती कुस्मी, बाबडी. काल सांजवेळा तिची तब्येत खराब जाली आणि रात जाता जाता ती मरून गेली. कितें कुसुमी मेली? हाचो अर्थ तुम्ही सगळ्यांनी मिळून तिचो खून केलो? ना 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 ना. अरे हांव तिचो जीव कसो घेतलो आणि तुम्ही इतलेच बरोवपाचें. तिचो मृत्यू स्वाभाविक जाला आणि ना, आणि तिचेर तुम्ही उपचार करताले. हे जावचें ना. हांवें तिचेर उपचार करूंक ना आनी हांव फट केन्नाच बरोवचो ना. हे जावचें ना, शक्यूच ना. तुम्ही लोक मारेकार, जीव घेवपी. हळू उलयात, ना जाल्यार हांव आटून सांगतलो. तुम्ही आनी वैजान मेळून कुस्मीची हत्या केल्या. इतलेच नाही, हांव पोलिसाकूय. दोतोर, सांबाळून उलय. हुज्याकडे खेळू नाकात. आणि जर ही खबर कोणाच्या कानार पडली तर म्हाका मुद्दाम आणि एक हत्या करची पडटली. सोलूंक हांगसरलो. अरे घर कोणाचे आणि भायर धावडायता रे कोणाक?
हा चिखलान मुंगडतकूच सुनो लेगीत हत्याक मारपाचो यत्न करता. राजा शेठ पापी आणि दोतर कितें पुण्यात्मो. लोकांक आता तरी कळटलें दोतराचे खरें रूप कितें तें. तेन्ना पळोवया हे तेज आणि हो नेट खंय उरता तो. मानोबा सांगात. रातच्या वेळार केन्ना तुमी मळबा वशीन पळयला है? ना, कित्याक? घेयात, हे वखत घेयात, पियात. खूप कडू कडू वखत है. रोग जितलो कठीण असता तितलेच ताजे वखतूय. सांगात, मळबात तुम्ही कितें पळयलें? हजारांनी नखेत्रां अख्खी रात जागून म्हजी राखण करतात. हेच खातीर तर मोकळ्या आंगणात न्हिदपाचो तुमचो अर्ज मंजूर केला. फट. कित्याक? इतले दीस तुम्ही म्हाका घरात बंद दवरली आणि आतांच कित्याक? एकांचे हांव जगपाची आशा ना न्हय? हे तुमकां कोणें सांगला? म्हाका हे स्वताक कळना काय कितें? हय हय, तुम्ही आता अर्दी दोतोर जाल्यात न्हय. जर हेच तुमच्या मनात आसा तर फाल्यां तुम्ही परत घरात न्हिदूंक शकता. ना ना. कित्याक ना? घरात श्वास घुसमट्टा, जीव वयर सकयल जाता. हांगा जितली शांती मेळटा न्हय तितली थंय मेळना. हांव हांगा मेली तरी लेगीत शांतीन मरतली. शी, मरपाची गजाल करता. बरें बरें, आतां करची ना. हांव कितें करूं? तुमचे भशेन. म्हजे भशेन? काय ना. काल दनपारा शेजारची आजी आयिल्ली. वासपूस करताली, विचारताली रोगा विशीं. नांव सांगपाक हांव शकली ना. रोगाचें नांव कळून तूं कितें करतली? आनी कितले दीस बाकी उरल्या? तशेंच तुमकां कितले दीस कश्ट? कोण जाणा आपा आनी तुमी कितें खातात जेवतात म्हूण. आमी सगळे बरें जेवण जेवतात आनी खूब खाण खातात. एकांचे तुमी बुचकुनाचे नकळो. तो तर बरें खाण जेवण रांदता. जावं, बरें जालें. हांव गेल्या उपरांत तुमकां कसलेच त्रास जावचे ना. हांव ओगीच काळजी करताली. पूण म्हाका आतां मरपाची इत्सा जायना. आतां म्हाका जगपाचें आसा. म्हाका जगपाक जाय. म्हाका वाचयात. करुणा, हे पळय तुजी तब्येत सारकी ना. तूं मातसो विसाव घे. रावात, म्हाका सांगपाक दियात. हांव सांगता. हाचे उपरांत सवकास म्हजे श्वास चड जावं येता. कितेंय सांगपाक हांव असमर्थ जातली. आतां फकत तुमचे खातीर जगपाच्या मनात येता. म्हज्या खातीर तुमी दीस रात मृत्यू कडेन झगडटात. हांव खंयच्या दुयेंती खातीर अशेंच करता. लग्नानंतर 2 म्हयन्यांनीच म्हजें सौभाग्य सोंपलें. आयज 8-9 वर्सां जावन गेली. ह्या 8-9 वर्सांत दर खिणाक, दर वेळेक हांव मृत्यूची प्रार्थना करीत आसा. आनी आयज जेन्ना मृत्यूच म्हज्या माथ्यार भोंवता तेन्ना हांव तुमचे कडेन. तुम्ही हे पळया, तुम्ही बरी जातली. परत पहिली भशेनूच तुम्ही म्हज्या उतराचेर विश्वास दवरा. हे पळया, तुम्ही म्हजें एक आयकतले? सांगात. तुम्ही केन्नाच ह्या गांवाक सोडून, चिराग बस्ती सोडून वचूं नाकात. हांव आसूं ना आसूं, तुम्ही गेल्या उपरांत ह्या गांवांत काळो कुरूप जातलो. तुम्ही कित्याक उरची नात? तुम्ही उरतली, हांवूय उरतलो, आणि आमी सगळेच उरतले. खऱ्यांनीच?
हे बुचकून येता येता धन्यानो बुचकून आता सुनबाई कशी असा बुचकून तू वोगी कित्याक बुचकून ती वाचपाची कांयच आशा ना एक काम कर थोडा वेळ मानवाक म्हजेकडे धाड बरें धन्यानो म्हाका आपयल्लो होय तुम्ही सगळेजण म्हजेपासून सगळ्योच गजाली लिपोवन कित्याक दवरतात म्हज्या पिरायेच्या भयान हांव दुःखाचो धक्को सहन करपाक शकचो ना म्हूण तुम्ही भियेतात जाणे आपल्या तरणाट्या पुताच्या मरणाचे दुःख सोसला ताका कांय एक जावचें ना हे पळयात तुम्ही मातशे ओगी रावात न्हय हांव ओगी रावू म्हज्या कुटुंबाचो निमाणो दिवो पालवता आनी हांव कोण म्हणटा तुमच्या कुटुंबाचो दिवो पालवतलो म्हाका थातारू नाका मानव ह्या दिसांनी हांव मरतलो हें जाणा हांव हे पळयात सुनबाय उरतली ती लेगीत या घरान येवन तिका कांयच मेळ्ळें ना म्हज्या पुताच्या मरणा उपरांत 8-9 वर्सां म्हाका सांबाळचो पडलो म्हण आपल्या भावा भयणी कडेन लेगीत ती वचपाक शकली ना खूब फावट हांवें सांगलें तिका पूण आनी आतां म्हाका शिक्षा दिवपा खातीर ती तुम्ही पळयात तुम्ही अशें कित्याक म्हणटा सगळे गेले म्हूण पळयात हांव आसा तुम्ही म्हाका जल्म दिवना पूण हांव तुमचो कोण तरी आसा मानव तुमचो पूत तुमकां सोडून गेलो तरी कितें जालें हांव तुमचो दुसरो पूत सांग मानव सांग ही गजाल म्हाका तू 1000 फावट सांग खरेच मानव आता म्हाका कसली चिंता ना म्हजो पूत म्हाका मेळ्ळा पूण पयलीं तूं एकूच प्रतिज्ञा कर आनी सांग म्हाका आनी हे चिराग बस्तीक सोडून तूं खंयच वचचो ना म्हण हय हांव हांगाच आसा हांव खंयच वचचो ना हे पळयात तुम्ही आतां मातसो सुशेग घेयात हांव तांकां पळयतां म्हाका म्हजो पूत मेळ्ळो आतां म्हाका कसलीच चिंता ना कसलीच काळजी ना म्हाका आतां कसलीच काळजी ना भितर या कोण खूब लोक आयल्या दिसता आम्ही खूप लोक असतात राजा सेठ हांव वैज आणि 5-6 जण पूण उबे कित्याक रावल्यात बसात न्हू आम्ही हांगा बसपाक येवना कित्याक आयल्यात आमकां सगळ्यांक एका गजालीची चौकशी करपाची आसा चौकशी कसली चौकशी हाची जाप दोतोरा कडेच विचारपाक जाय आमकां पण आता तुम्हीच मेळ्यात म्हणून तुमकांच आमी हा विचारात कितें विचारपाचें आसा तें पैजानो विचारात तुम्हीच विचारात हांव विचारता हय आमच्या सगळ्या लोकांच्या दोळ्या सामखार तुमच्या घरात अनाचार जाता हे खरें न्हय अनाचार हय अनाचार कोण म्हज्या घरात अनाचार करता तोच
ज्या सोरपाक दूध घालून पोसला. हे पळयात स्पष्टपणान सांगाल. स्पष्ट सांगपाक हांव कित्याक भियेता? दोतोराविशीं म्हणटा. मनीस जावन मनशाचो सन्मान करपाक शीक, त्या उपरांत म्हजे कडेन उलय. हांवें तुमकां पयलींच शिटकावणी दिल्ली, खंयच्याय अज्ञात मनशाक आलाशिरो दिवं नाका म्हणून. तुम्ही म्हजे सांगणे आयकलेच ना. हे पळय नारद, हे पळय, तुझे सांगपाचें काम तुवें केलें न्हय. जालें. आनी कितें आसा? तुवें पोसलेल्या दोतोरान आमच्या गांवच्या सुनांचे धुवांचे जे केलां ते. कितें केलां? कुस्मीक मारून उडयली. कितें? सांगपाक लज दिसता. कुस्मीक भुरगो जावपाचो आसलो. लजेन तिणे गळ्यान दोरी बांदून आत्महत्या केली. हो मानवाक बदनाम करपाचो कट आसा. म्हजे कडेन पुरावो आसा. हांव तुमच्या पुराव्याक मानिना. तुम्ही कितेंय करपाक शकता. दोतोरानूच हे काम केलां हातूर दुबावूच ना. वैजानो, दोतोर तुमच्या घरात ज्यो लिला करता ताचे विशीं तुमकां कितें सांगपाचें आसा? पुरो चड जाले तुमचे. आमचे विशीं एक उतर लेगीत काडल्यार पळय. शेजारच्या एका बायलेन आपल्या दोळ्यांनी पळयलां. कितें? दोगांचे नाटक. कितें पळयलां? कितें पळयलां शेजारचे बायलेन? रातचे एकामेकांच्या. नारद, नारद, म्हजेर तापून आनी रागार जावन कितें उपेग? कितें उपेग? तुम्ही सगळ्या लोकांची तोंडां बंद करू शकता. लोक? खंयचे लोक हे? हे राजा शेट्टीचे पोसलेले कुत्रे. ह्या कुड्ड्याकडे उलोवन कांयच जावचें ना. येत पळोवया त्या बायलेक आनी दोतोराक. म्हजो दाणो खंय आसा? खबरदार, हांव जितो आसतना आंगणा वाटेन कोणूच वचचो ना. कितें जालें पुचकून? कितें जालें? सुनबाय आमकां सोडून गेली धन्यानो. कितें? आता सगळें सोंपलें पुचकून. सोंपलें सगळें. हय, सगळें सोंपलें. कितें जालें? तिका कितें जालें? मारून उडयली. जशी कुसुमीक मारून उडयली तशी. खबरदार, तुम्ही तुमच्या पापी तोंडांतल्यान म्हजे धुवेचे नाव घेतले जाल्यार हांव घेवची ना. ह्याच राजा शेट्टीन कुस्मीक मारून उडयला. कितें बडबडटा ही? तू कितें समजता? तुका हांव वळखुना म्हूण? आयज हांव बोब मारून सांगतली सगळ्या गांवांक आनी सगळी खबर सांगतली. कितें सांगतली? कितें सांगतली? तुवें म्हज्या जावया कडेन झगडी करून तिका वेगळी केल्ली म्हूण. तुवेंच तिची ओबरू लुटून तिका. बंद कर तुझे तोंड. तुम्ही कितें समजता? पैशाच्या बळार पुलीस, मॅजिस्ट्रेट हांकां सगळ्यांक विकत घेतले म्हूण तुमकां तुमच्या पापाची शिक्षा जातली. मेल्या उपरांत देव जेन्ना तुमचो हिशोब घेतलो हे सगळे आरोप बेस्टेच घडयल्ले आसात. हय, तुम्ही कितें सत्यवादी हरिश्चंद्र? दुष्ट पापी खंयचे? हाय सर. बरें आसा, हांव वता. पूण याद दवर दोतोर, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना. तुका ह्या गांवांत तिकपाक दिवचो ना. चलात रे सगळे या हांगाच्यान. गावात रावपाक योग्य ना. म्हाका हांगासून. कितें मानव? हांगासून लेगीत धांव मारता? कित्याक धांव मारतलो? पळून वचपाक हांवें कितें गुन्यांव केला? मागीर कित्याक पळून वता तर? गांवचे विशीं म्हजी धारणा आसलेली ती फुटून गेली. पयलीं समजतालो गांवांतल्या लोकांच्या वागणुकेंत रावपाक हांगाच्या सैम सौंदर्यांत एक पवित्रताय आसा. तुमकां गांव पसंत ना आनी शारूय. आता खंय वतले? तुम्ही म्हजे एक उदक पायतले. तुम्ही केन्नाच ह्या गांवाक चिराग बस्तीक सोडून वचूं नाका. हांव जितेव वा नाव तुम्ही हांगसून गेले जाल्यार चिराग बस्तीत गांव गुळूप जातलो. हांव तुमचे विशीं विसरूनच गेल्लो. आता म्हाका कसलीच चिंता ना, कसलीच काळजी ना म्हाका. आता म्हाका म्हजो पूत मेळ्ळा. मानव, आता म्हाका फकत
तुमच्या खातीर जगपाची इत्सा आसा. आता हांव फकत तुमच्या खातीर जगपाक सोदतां. फकत तुमच्या खातीर. मानव कसलो विचार करता? परतून यो. लोकांत बरेपण आनी वायटपण दोनूय असतात. इतिहास सांगता खंयचोच मनीस, जागा वा वस्तू वायट आसना. तुम्ही केन्नाच ह्या गांवाक चिराग बस्तीक सोडून वचूं नाका. परतून यो. हय, आता म्हाका तर परतून वचचोच पडटलो. हांव परतून गांवान वतलो आणि तेय तुजेच खातीर करुणा, फक्त तुजेच खातीर.